केशव बैराम मुगेवार विद्या मंदिर साखरेच्यान आमी एक 2 वर्गाच्या भुरग्यांक हांगा घेवन येयल्ले आसा। हो आजचो सिजन जो आसा ती कारवी फुलां हांगा ह्या चोर्ला घाटाच्या परिसरांत फुलता। ती आमकां अशें आज आमकां एडवोकेट सुरज बाब आयिल्ले तेंच्यांनी आमकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्या की ही झाडां जी आसा ती 7 वर्सांनी ग्रो जावन 8व्या वर्सा ती फुलता आनी हो जो फुलांचो उत्सव जो आसा तो भुरग्यांनी अनुभवचो आनी निसर्गान त्या झाडांचें म्हत्व जे आत्तां तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे की झाडां आमची सॉयल इरोजन कारण ती सगळी डोंगराच्या स्लोपाचेर आसल्या कारणान ती सॉयल इरोजन प्रिवेंट करता। तशीच ती झाडां इन्सेक्ट एट्रॅक्ट करून पॉलिनेशन आनी कितें अशें वेगवेगळ्या नैसर्गिक सायकलीक ते मदत करता। अशा झाडांची म्हायती भुरग्यां पर्यंत पावची अशा उद्देशान आमी आज ह्या भुरग्यांक आयिल्ले आसले। आमच्या कडेन 9वीची आनी 7वेची अशी 2 वर्गाची भुरगीं आमी आज हांगा हाडली। भुरग्यांनी बरें एन्जॉय केलें, वेवस्थीत म्हायती समजून घेतली आनी आमचे भुरगे सदांच अशा प्रकारचे उपक्रमांत भाग घेता आनी झाडां लावन निसर्गाक व्हडलो करपाची मदत करता। कारवीचे विशेषता कितें की ही कारवी न्हू तांकां फुलपा खातीर 7 वर्साचो तेंचो चक्र आसता, 7 वर्साचो लायफ सायकल आसता। ते पूर्ण जाता कडेन मागीर ती 8व्या वर्सा फुलता। आतां फाटल्या वर्सा आमकां पळोवपाक गावल्ली पैकूळ, गोळेली ह्या गांवांत कारवी फुल्लेली, त्याच्या पयलीं मागीर निरंकाल त्या गांवांनी फुल्लेली आनी अशी वेगळ्या जाग्यार वेगळ्या टायमाचेर कारवी फुलता पूण तांकां 7 वर्साचो तेंचो लायफ सायकल पूर्ण जाता कडेन मागीर फुलता। आयज तुमी हांगासर पळोवपाक शकता कारवी कशी आसता, रंग तेचो निळसर आसता आनी तेचे कळे पळया कशे आसता, गुलाबी रंगाचे ते कळे आसता आनी ताका मागीर ती 2-2 घोसान ती फुलां येता कारवी। जाल्यार हेंचो फायदो कितें आनी ही वांगडाच 7 वर्सांनी कित्याक फुलता तर 7 वर्सांनी जेन्ना फुलता तेन्ना ती तेंच्या आपल्या कडेन सगळे हांगा जिवनसृश्टीन जे बारीक जीव आसा फुलपाखरां पक्षी तांकां एट्रॅक्ट करता। तेज्या खातीर एट्रॅक्ट जावपा खातीर रंग पूर्ण पर्वताक रंग दिवपा खातीर वांगडाच फुलता। हेका आमी मास फ्लावरींग म्हणटा आनी ही जी स्पिसीस आहा न्हू ती ट्रोबेलन्थस कॅलोसा म्हणून आहा। अशी तुमकां गोव्यान 5 प्रजातीची कारवी पळोवपाक गावता। जाल्यार ती 5 प्रजाती थोडी जी आहा वयो म्हणटा ती वर्सान वर्स फुलता, मागीर थोडी आहा 3 वर्सांनी फुलता, थोडी 6 वर्सांनी फुलता, तशी ही 7 वर्सां जावन 8व्या वर्सा फुलता। आनी हेंचें महत्व कितें जाल्यार हे पूर्ण जीवन सृश्टीक खाद्य उपलब्ध करून दिता। म्हटल्यार आतां तुमी ह्या कारवीचेर एका कळ्याचेर फुलांचेर बारीक जर पळयशात जाल्यार थंयसर मधमाशी भरपूर प्रमाणात दिसतली। मधमाशी मागीर ब्ल्यू मॉर्मॉन महाराष्ट्राचो राज्य फुलपाखरू, मागीर सदर्न बर्डविंग भारतांतलो सगळ्यात मोठ्या फुलपाखरां मदलो एक सदर्न बर्डविंग म्हणून तो दिसता। तो हेचेर मध खावपा खातीर येता आनी हनीबीज म्हणटा मधमाशी ती हेचेर भरपूर प्रमाणात येता। आनी आतां ह्या दिसांनी तुमी जर आजूबाजू माडत किनळ अशा झाडांचेर पळयत न्हू जाल्यार म्होवाचे पळे दिसतले, जाल्यार ती म्होवाचे पळे ह्या दिसांनी खूब प्रमाणात आसता। ते म्होव मागीर गांवांतले लोक बी काडटा आनी उपयोग करता, तेचो खूब बरे औषधी गुणधर्म आसता तांकां। आनी ही आतां कारवी आसा तुमकां प्रश्न पडटलो की 7 वर्सांनी फुलता मागीर फुडल्या वर्सा ह्या कारवीचें कितें जातलें जाल्यार फुडल्या वर्सा न्हू ही आतां कारवी अशी आसा तुमी एक पळोवपाक शकता ह्यो आतां आसा तो स्लोप आसा दोंगर म्हटल्यार दिसता आनी कसली झाडां ना पूण ही जी कारवी आहा पूर्ण स्लोपाचेर फुलता आनी अशें कारणान जी आतां स्लोपाचेर जाल्ली आहा म्हणजे तेंची मुळां आहा ती मातयेक घट्ट धरता आनी त्याच्या खातीर मागीर लँडस्लायड बी जाता ती जायना, ते वाचयता आमकां लँडस्लायड जायना, सॉयल इरोजन जायना, मृदा संवर्धन करता, तेची मुळां आहा ती घट्ट धरता। त्याच्या खातीर हो एक तेंचो उपयोग। मागीर मधमाशांक खातीर ते खाद्य दिता, फुलपाखरां पळोवपाक गावता भरपूर आनी ही मागीर फुडल्या वर्सा आहा तशी सुकतली आनी मागीर मरतली। ह्या कारवीचे फुलप म्हटल्यार तेंचे मरप म्हटल्यार ती फुलता कित्याक तर पूर्ण जीवनसृश्टीक खाद्य दिता आनी मागीर ती मरता आनी मरतकणी सुद्दां मरच्या पयलीं ती कितें करता तांकां फळां येता न्हू तेतूंतसून ती बियो भायर सोडटा मरच्या पयलीं, म्हटल्यार मरच्या पयलीं बियो पेरता जमनीन आनी मागीर आनीक कारवी जातली न्हू परत म्हणून आनी आपूण मरता आनी मरतकणी दुसरी कारवी जातली ती मागीर फुडल्या आनी 7 वर्सांनी फुलता आनी परत जीवन सृश्टीक परत खाद्य दितले। म्हटल्यार पळय आपूण मरता फुलोवन आनी दुसऱ्यांक खाद्य दिता अशें तेंचें कार्य आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.